येस येस सर. ह्या इन्सिडेंटाचेर आज कितें घडला ताचेर तुमची एक प्रतिक्रिया जाला. काल राती जो इन्सिडेंट जालो वो गोयच्या हिस्ट्रीन दिस इज द सॅडेस्ट अँड ब्लॅकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ गोवाज टुरिझम. आज मेरेन येदी व्हडली कॅटास्ट्रॉफी वे 25 इनोसंट लोकांचो जीव गेला इन अ नायट क्लब हें आज मेरेन जावं नाशिल्लें. आनी म्हाका दिसता ज्या भशेन काल मुख्यमंत्र्यान हांगा राती येवन जो स्टेटमेंट दिला की द क्लब्स आर वर्किंग अंडर डेंजरस सिच्युएशन, नोबडी इज फॉलोइंग नॉर्म्स, दिस प्रूव्स that there is a complete collapse of the administration in the state of Goa. आता इन्व्हेस्टिगेशन जातले, हातून कोण इन्वॉल्व आशिल्लो, कोण फाल्यां तुमी कोणाक सस्पेंडूय करतले, पूण जेन्ना गोंय राज्यान येदी व्हडली कॅटास्ट्रॉफी जाता, 25 लोकांचो जेन्ना जीव वता, तेन्ना म्हाका दिसता मोरल आनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ह्या मुख्यमंत्र्यान आनी जे मंत्री इन्वॉल्व आसा ह्या सगळ्या परमिशन दिवपाक किंवा ह्या डिपार्टमेंटाचे जितले मंत्री आहा आनी सगळ्यांनी रिजायन जावपाक आमी गव्हर्नरा कडेन डिमांड करत आशिल्ले की ह्या सरकाराक अंडर आर्टिकल 356 डिसमीस कर. हांची लायकी ना हे गोंय चलोवपाची. आमी पळयता एवरी डे रेप वाडटा, मर्डर वाडटा. फाटल्या दिसांनी आमी पयले हांगा डबल मर्डर करून मर्डर करपी पळोवन वता, पूण हे सरकाराक तो मनीसूच मेळना. दिन दहाडे आमी पळयलें की लोकांच्या घरांनी आज डकॉयटी चलता. आमी पळयलें की गोंय राज्याच्या पुलिसांक येवन लोक गुंडा मारता. क्लबांनी आमी पळयलें बाउन्सर येवन टुरिस्टांक मारताले. काही जाग्याचेर आमी पळयलें की हे राज्याचे मुख्यमंत्री हे पुलिसांक गुंडा करता युनिफॉर्मान घालून. सो म्हाका दिसता देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय दीस ॲक्ट जो काल जाला. आमी काल पळयलें की स्थानिक सरपंच इज ऑल्सो ऑन रेकॉर्ड सेइंग की ह्या स्ट्रक्चर इल्लिगल स्ट्रक्चराची डिमॉलिशन ऑर्डर काडिल्ली. आता हे पळय हे जे हे भायले लोक जे पळय येता, वर्मा शर्मा कोण कपूर कोण तरी आहा, कोण तो कपूर खोसला खंय, आता हो खंयच्या घोसलाचो खोसला हो आमकां खबर ना, पूण म्हाका दिसता ह्या खोसलान 25 लोकांची जीव घेतला. खोसलाक पयलीं काडून भितर उडोवपाक जाय. कित्याक एक इल्लिगल स्ट्रक्चर जाचेर डिमॉलिशन ऑर्डर आसा हे वता मंत्र्यांक बॅगो दिता आनी बॉल्सान घालता आनी वयल्यान हायर ऑथॉरिटी कडल्यान स्टे ऑर्डर हाडटा. बरें, स्टे ऑर्डर हाडली जाल्यार हाका फायर डिपार्टमेंटाची एनओसी ना. म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा की फायर डिपार्टमेंटाची एनओसी ना. दुसरे, ज्या स्पॉटार हो इन्सिडंट जाला, ज्या स्पॉटाचेर ताजो प्ले एरिया ऑर दॅट क्लब एरिया विच इज देर, ताका एंट्री आनी एक्झिट इज ओन्ली वन रोड, मीन्स वन वे. एंट्री वचपाकूय तीच वाट, एक्झिटाकूय तीच वाट. सो जेन्ना फाल्यां इन्सिडंट जेन्ना जाता तेन्ना ताका फायर एक्झिटाचो प्लॅन किंवा खंय आसा कांयच ना. सो हाज्या वयल्यान कळटा की अंदाधुंदी हें सगळें चल्लां. आमी डिमांड करता की एक व्हायट पेपर ताबडतोब ह्या गोंय राज्यान जितले क्लब आसा, आतां जेन्ना एक मनीस क्लब चलयता किंवा एक डिस्को चलयता ताका प्रॉपर फायर सिस्टम आसपाक जाय. दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तें पार्किंग. कित्याक जेन्ना अशी कॅटास्ट्रॉफी जाता ते लोक आता तो सांगता पळय घुसमटून मेले म्हणून भितर, एक्झॅक्टली बिकॉज देर इज नो एक्झिट वे आउट. तुका आता पळय दुसरें हांवें आयकलां की जे स्थानीक गोंयकार लोक पळय इतलीं वर्सां पळय क्लब चलयताले तांचे कडेन हांव सकाळीं उलयलो की एक्झॅक्टली प्रकरण कितें. ते सांगता की हे भायले पळय जे लोक आतां गोंयांत येवन गोंय कॅप्चर करपाचो जो प्रयत्न करता ते म्हणटा तो हे बांबू हाडटा खंयच्यान तरी, सगळे बांबूचे टेम्पररी स्ट्रक्चर करता आनी क्लब चलयता. एडमिनिस्ट्रेशन, पुलीस डिपार्टमेंट, मंत्री, मुख्यमंत्री सगळे हांचे बॉल्सान. सो जे एज पर द पॉलिसी, एज पर द ॲक्ट जे नॉर्म्स फॉलो करपाक जाय ते कांयच नॉर्म्स फॉलो जायना. आतां एका क्लबा भितर फर्स्ट ऑफ ऑल ते बांबूचे स्ट्रक्चर आसप इज एक्चुअली रॉंग. कित्याक कितें जर तर आतां जो तो म्हणटा गॅस सिलिंडर फुटलो किंवा 100% ताका उजो लागतलो न्ही. आतां मेन गेटीचेर तुमी फाटल्यान पळया, दीस इज मेड आउट ऑफ बांबू. हें उरतलें वो तो सेक्युरिटी गार्ड धरून हांगा जे वेले पार्किंगाक जे बसतात ते सुद्दां जळून वतले, अशी परिस्थिती आसा. दुसरें, जे पार्किंगाचे प्रोविजन आसपाक जाय हांगा तुमी पळयात फायर ब्रिगेड येवपाक सुद्दां हांगा कुस्तारा वाटूच ना. सो जेन्ना गव्हर्मेंट असले इल्लिगल परमिशनां दिता, जेन्ना गोंयची नाशाडी करता तेन्ना हें अशें जाता. म्हाका दिसता इलेक्शन्स कॅन वेट बट लोकांची लायफ कॅनॉट वेट. आय थिंक वी हॅव टू टेक दीस व्हेरी सिरियसली. ज्या प्रमाणे ह्या सरकारान गोंय काबार करपाचो जो प्रयत्न केला ताचें हें उदाहरण. आमी फाटल्या दिसांनी पणजेन पळयल्लें मांडवीच्या नदीन
एका बोटीक उजो लागिल्लो, तुमी ते कवर केल्ले बर्निंग बोट म्हणून, आनी दॅट वॉज अ टुरिझम बोट. त्या वेळाचेर आमी तो विशय उठयल्लो. त्या वेळाचेर आमी सांगिल्लें की फायर सेफ्टी नॉर्माच्या प्रमाणे कांयच ना. सीओपीक आमी धरून हालयल्लो की बाबा तुजे ती आमी पयले सीओपीची जेन्ना ती टग आयिल्लो त्या टगांतल्यान उदक सुद्दां भायर सरनाशिल्लें. मागीर ती बोट आपोआप येवन दुसऱ्या बोटीक धक्यार लागली आनी लँड फायर ब्रिगेडान ताका पालयल्लो उजो. सो दॅट वॉज अ वेकअप कॉल, दॅट वॉज अन इन्सिडंट वेर दीस गव्हर्मेंट शूड हॅव वोकन अप. पूण हे सरकार अजुनूय स्लंबरान आहा, हे सरकार अजुनूय न्हिदला. आनी म्हाका दिसता आतां टायम आयिल्लो की ह्या सरकाराक सामकें जमनीन घालून दामून सामकें परमनंटली गोंयच्यान भायर उडोवपाचें. अमित, तुमचे इलेक्शन कॅन वेट, शूड इलेक्शन बी नो पोस्टपोन्ड? आय एम सेईंग दॅट असली येदी व्हडली कॅटॉस्ट्रॉफी. आतां तूं म्हाका सांग, प्रधानमंत्री हाचेर ट्वीट करता, देशाचो गृहमंत्री ट्वीट करता. सो यू इमॅजिन द इंटेन्सिटी ऑफ दीस इव्हेंट. गोवा is known on a global map as a tourist destination. आम्ही डिमांड केला की गव्हर्नर ऑफ गोवा should immediately invoke Article 356, right to the president to have a president rule in Goa. हे सरकाराची आणि लायकी ना हे सरकार कंटिन्यू करपाक. म्हाका दिसता हार्डली एक वर्सभर उरला. जावं ह्या वर्सभराक प्रेसिडेंटाक चलोवनी, गोंयच्या जनतेक डिसायड करून मुखार कितें करपाक. येस, थँक्यू.